आकाशवाणी पणजी ऐकूया वळेरी मतदाता जंक्शन. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन हैशटैग मतदाता जंक्शन. राम राम लखन काका. रामबदन, राम राम पुता. तू तर भारतीय सेनेत हवालदार आसा. आपल्या घरा सावन पयस रावन तुवें देशाची खूब सेवा केल्या. तुवें तर पोस्टल बॅलट मतदान केलाच आसतले. केला तर फाटल्या लोकसभा वेंचणुके वेळार हांव भारत म्यानमार शिमेर तैनात आशिल्लो. म्हाका दिशिल्लें की ह्या खेपी लेगीत मतदाना खातीर गांवांत पावचो ना, देखून मतदान करपाची संद गेली म्हण. शिमेर लक्ष दिवन रावचें पडटा. आनी तुमच्या मनात लेगीत रक्षणाची जापसालदारकी आसता. हय, मात योगायोगान म्हाका ह्या सगळ्या मजगतीत मतदान करपा लेगीत मेळ्ळें. अशें जाल्यार आमकांय सांग तर, तुवें पोस्टल बॅलट मतदान कशें केलें पळय तें. हय हय सांगता काका. म्हाका इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलट सिस्टम वरवीं म्हजो बॅलट पेपर मेळ्ळो. म्हाका पोस्टा वरवीं एक खाशेलो कोड लेगीत दिल्लो, जसो ATM वांगडा पीन येता पळय तसोच. त्या कोडच्या मजतीन हांवें ईमेल वरवीं आयिल्लो म्हजो बॅलट पेपर डावनलोड केलो आनी म्हज्या आवडीच्या उमेदवाराच्या नांवार शिक्को मारून दिलो आनी त्या उपरांत रिटर्निंग ऑफिसरा लागीं धाडून दिलो. अरे वा. ही पुराय प्रक्रिया समजून घेवपाक म्हाका थंयच्या लागींच्याच पोलिंग ऑफिसरान तकनिकीय म्हायती दिल्ली. वा. इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी. याद रखना के मुल्क ये महफूज है क्योंकि तू है. इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा. तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी. तेरी आवाज भी जरूरी. शिमेर बसून आपल्या मताधिकाराचो वापर करप कितले रोमांचक आसतले न्हय. हय भारती, बरोबर सांगले तुवें. नमस्कार, तुमचे सगळ्यांचे स्वागत मतदाता जंक्शन कार्यावळीत. हांव आसा भारती आनी म्हज्या वांगडा आसा भारत. नमस्कार इष्टानो. मतदाता जंक्शन कार्यावळीत आमी घेवन येतात तुमचे खातीर दर सप्तकात मताधिकारा कडेन जोडिल्ल्यो जायत्यो गजाली. कार्यावळीच्या सुरवेक आमी आयकले आमचे सैनीक जवान आनी लखन काका हांचे उलोवप. ते आयकून तुमच्या लक्षात आयलाच आसतले की आयच्या कार्यावळीत पोस्टल बॅलट विशीं आमी तुमकां सांगतले आनी तांच्या पद्दती विशीं लेगीत. तर सगळ्यात आदी हे सांगप महत्वाचें आसा की पोस्टल बॅलट आसता कितें. ह्या खाशेली म्हायती वांगडाच मतदान करपाच्या अधिकारा विशीं एक प्रश्न लेगीत आमी तुमकां दितले आनी तुमी बरयल्ली एखादी कविता वा गीत लेगीत ह्या कार्यावळीत आमी आस्पावीत करतले. आयज आमचे वांगडा आसात वेचणूक काका, जे आयकुप्यांच्या प्रश्नाच्यो जापो सहज दितात. नमस्कार काका. नमस्कार नमस्कार. आणि आमची इश्ट कल्पना लेगीत आमचे वांगडा आसा, जिका तुमी सगळे वळखताच. सगळ्यांक नमस्कार. कितें गजाली चल्ल्यात? नमस्कार कल्पना. चलात आमी चर्चा करूयात ह्या खाशेल्या डाकमता विशीं. समजून घेवयात ताची पुराय प्रक्रिया. काका, मात हे डाकमत कितें प्रकार आसा? पत्रावरवीं धाडिल्ल्या मताक डाकमत म्हणटात. तुमी आमी लेगीत अशे तरेन मतदान करपाक शकतात काका? बस इतलेंच. तुमचे खातीर ही सादी गजाल आसता, मात आमचे खातीर व्हड गजाल आसा. सांगात न्हय काका. भारती बाय, सांगता सांगता ऐक. तुका खबर आसतलेंच की आमच्या लागसारचे कांय लोक आपले मत दिवपा खातीर गांवांत वा शारांत वचपाक शकना. जशे की आमचे सैनीक भाव, वेंचणूक कामान आशिल्ले कर्मचारी, देशा भायर काम करपी सरकारी अधिकारी वा तांचे वांगडी. अशे लोक हांगा येवन मत दिवपाक शकना. त्या सुवातेर तांचें नांव मतदान वळेरेन आसता. ही गजाल मतींत दवरून भारतीय वेंचणूक आयोगान अशा लोकांक मतदानान वांटेकार जावपाक मेळचे म्हणून पोस्टल बॅलट वरवीं मतदान वांटेकार जावपाची वेवस्था केल्या. त्याच प्रमाण 80 वर्सां वयल्या मतदारांक आनी दिव्यांग लोकांक लेगीत हातूंत आस्पावीत केल्या. मात जाणट्या लोकांक आनी दिव्यांगांक नोंदणी करची पडटा. खास गजाल म्हळ्यार
अनिवार्य सेवा कार्यान आशिल्ल्या लोकांक आणि कोविड दुयेंतीक लेगीत ह्या सुविधा खाला आस्पावीत केल्या. अशा मतदारांक अनुपस्थित मतदार वा एबसेंटी कॅटेगरी मतदाता लेगीत म्हणटात. वा, म्हळ्यार आता देशातलो एकूय नागरीक मत दिवपा सावन वंचित उरचो ना हाची जतनाय घेतात तर. सामकें खरें. कारण हे आमी समजून घेवपाक जाय की आमच्या प्रत्येक मताक म्हत्व आसा आणि दरेका मता भितर शक्त आसा. पोस्टल बॅलेट लेगीत तितलेच म्हत्वाचें आसा जितले एक सामान्य मत जे बुथार ईव्हीएमचो बटन दाबून आमी दिता. मात जे मतपत्र आयलां ते योग्य आसा का अयोग्य हें कशें कळटा? भाय, ह्या दरेका मतपत्रा भितर एक QR कोड आसता. मेजण्या आदीं दरेका QR कोडची तपासणी जाता. ताजे वयल्यान कळटा की बॅलेट वेंचणूक आयोगा कडल्यान धाडलां काय ना तें, आनी ताजी वळख निश्चित जाले उपरांत तातूंतलें मत मेजण्यांक धरतात. काका, पोस्टल बॅलेट विशीं आनीकूय माहिती सांगात न्हय. हांवें इतलें तर सगळें सांगलें. पोस्टल बॅलेट विशीं देशाच्या वेंचणूक आयोगाचे वडील प्रधान सचिव श्री N बुटोलियाजी हांचे कडल्यान आयकुया. जहां चाहे वहां राह, इसी भावना से भारत निर्वाचन आयोग की जय इत्सा थंय मार्ग ह्याच भावनेन भारतीय वेंचणूक आयोग शक्य तितलो यत्न करता की जर मतदाता बूथ मेरेन पावपाक शकना जाल्यार पोलिंग बूथ मतदाता मेरेन हाडून तांकां मतदान करपाची संद दिवची. अशें जाता पोस्टल बॅलेटच्या माध्यमांतल्यान मत दिवन. हो अधिकार वेंचणूक नेमावळी 1961 खाला दिला. भारतीय वेंचणूक आयोग वरवीं जारी केल्ल्या निर्देशा प्रमाण वेंचणूक संचालन म्हळ्यार संशोधन अधिनियम 2019 खाला खाशेल्या कारणांक लागून हाजीर रावपाक शकनाशिल्ल्या मतदारांक पोस्टल बॅलेट पेपर वरवीं मतदान करपाची पर्यायी सुविधा दिल्या. पोस्टल बॅलेट पेपर वरवीं मतदान करपाची खाशेली सुविधा त्या मतदारांक दितात जे मतदार मतदाना दिसा वैध कारणांक लागून मत दिवपाक अनुपस्थित व असमर्थ असतात. पोस्टल बॅलेट पेपरचो वापर करप्यांच्या श्रेणीत 80 वर्सां वयले वडील नागरीक, 40% परस चड अपंगळपण आशिल्ले, दिव्यांग आनी आवश्यक सेवांत वावर करपी तशेंच कोविड दुयेंती अशा 4 प्रकारच्या मतदारांक खातीर सहजपणान मतदान करपाची तजवीज पोस्टल बॅलेट पेपर वरवीं केल्या. ही तर खूप बरी माहिती दिली तुम्ही श्री N बुटोलियाजी. मतदान टोली गाड़ी चालक रक्षा कर्मी सब सोचो, पोस्टल बैलेट से वोट करो तुम, मत देने से मत चूको, मत देने से मत चूको. सबको ज्ञान बताने वाले खुद का कब अज्ञान हरोगे, सबका मतदान कराने वाले तुम खुद कब. काका, तर आम्ही आमच्या आयकुप्यांक हेवूय सांगुया की पोस्टल मत कशें दितात ते. तुका खबर आसा न्ही मतदान वळखपत्र कशें तयार करतात ते? हय. ज्या मतदारांची नांवां मतदान वळेरेन आसतात त्याच आदारान त्या वेंचणूक वाठारांतल्या पोस्टल मतदान करपाची संख्या ठरयतात. त्याच लोकांक इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलेट सिस्टम वरवीं म्हळ्यार ईमेलान पोस्टल बॅलेट धाडटात. देशा भायर काम करपी लोकांक आदी पत्रा वरवीं हें मतपत्र धाडटाले, मात ताची गती खूब उणी आशिल्ल्यान इलेक्ट्रॉनिकली ट्रान्समिटेड पोस्टल बॅलेट सिस्टमचो वापर सुरू जालो. ही पुराय प्रक्रिया साप सुरक्षीत आणि गुप्त उरची हे खातीर कितें व्यवस्था आसता? आसा तर जो ईमेल मतदाराक धाडटा ताका तातूंत दिल्ल्या पिन वरवीं तो उगडचो आसता. अशा तरेन मतदार आपल्या पसंतीच्या उमेदवाराक मतदान करून ह्या पोस्टल बॅलेट पोस्टा वरवीं वा इलेक्ट्रॉनिक पद्दतीन परतून वेंचणूक अधिकाऱ्या कडेन धाडपाक शकता. संबंधीत मतदार ज्या वाठारांत मतदान करपाक योग्य आसा त्याच वाठाराच्या मतमोजणेन ताजें मत मेजतात. कार्यावळीच्या सुरवेक लखन काका आणि रामबदनजी हांच्या सगळ्या गजालींचो उल्लेख करताले. मात काका, ज्या वाठारांनी ईमेल वरवीं पोस्टल बॅलेट धाडपाक शकनात थंय कितें करतात? अशा सुवातांनी पत्रा वरवीं पोस्टल बॅलेट धाडटात. काका, पोस्टल बॅलेट खातीर रजिस्ट्रेशन कशें करतात तें सांगात न्ही. खूब बरो प्रश्न विचारलो तुवें. पळय, केंद्र सरकारान भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या सुचोवण्या प्रमाण वेंचणूक नियमान बदल करून अनुपस्थित मतदार म्हळ्यार एबसेंटी वोटर हांच्या संदर्भान पोस्टल बॅलेट सुविधा म्हळ्यार
पोस्टल बॅलेट फॅसिलिटीजच्या संदर्भात निर्देश जारी केल्या. म्हळ्यार अनुपस्थित मतदाराक स्वतःविशीची सगळी माहिती फॉर्म 12D हाजे भितर भरून आपल्या वाठाराच्या रिटर्निंग ऑफिसरा लागीं दिवची पडटा. फॉर्म 12D आपल्या वाठाराच्या BLO म्हळ्यार बूथ लेवल ऑफिसरा लागीं मेळटा. तो भरून आवश्यक सर्टिफिकेट जोडचें पडटा. जशें की जर कोणूय मतदार पर्सन विथ डिजेबिलिटी म्हळ्यार दिव्यांग वळेरेन येता जाल्यार ताका अर्जा सयत विकलांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम 2016 खाला सरकारी प्राधिकरणा कडल्यान मेळिल्लें विकलांगता प्रमाणपत्राची प्रत जोडची पडटा. आणि BLO कडल्यान फॉर्म 12D केन्ना आणि कसो घेवचो? नेमा प्रमाण BLO रिटर्निंग ऑफिसर वरवीं मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण फॉर्म 12D वाडटा. हाचे भायर फॉर्म 12Dची प्रत आयोगाच्या वेबसायट तशेंच संबंदीत राज्याच्या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसराच्या वेबसायटी वरवीं डावनलोड करूं येता. 5 दिसां भितर अर्ज संबंदीत रिटर्निंग ऑफिसरा लागीं पावचे पडटा. काका, आणि फॉर्म 12D जमा केल्या उपरांत कितें जाता? फॉर्म 12D मेळ्ळ्या उपरांत हाजी माहिती मान्यता प्राप्त राजकीय पक्षांक दितात. म्हळ्यार सगळे पारदर्शी पद्दतीन जाता. काका, कोरोना दुयेंतीक आनी कसली सूट दिल्या तर कोरोना संक्रमित मनशाक आपल्या हॉस्पिटलांतल्यान मेडिकल सर्टिफिकेट तयार करून त्या रिटर्निंग ऑफिसरा लागीं दिवचें पडटा. आणि काका, पोस्टल बॅलेटच्या मेजणेची पद्धत कशी? जेन्ना खंयच्याय वेंचणुकेची मतमोजणी सुरू जाता तेन्ना सगळ्यान आदी पोस्टल बॅलेट मताची मेजणी करतात आनी ताजे उपरांत EVM भितर नोंद मताची मेजणी जाता. काका, तुम्ही आमकां पोस्टल बॅलेट विशीं जायती बरी म्हायती दिली. उपकारी. आणि आता वेळ आसा आमच्या आयकुप्यांच्या वाट्याचो. बरोबर. मतदानाकडेन जोडिल्ल्या खंयच्याय विशयाचेर आयकुप्यांनी बरयल्ल्या खंयच्याय गीत वा तांच्या कवितेक आमी आमच्या कार्यावळीत आस्पावीत करतात. तांच्याच आवाजान रेकॉर्डेड 1 मिनटाची ही प्रस्तुती मतदान आणि मतदानाचे अधिकार जाणून घेवपाक आमकां अधिक उर्बा आणि उत्साह दिता. हे खेपे आमच्या पंगडान अहमदाबादच्यो कवयित्री प्रीती अज्ञात जैन हांच्या कवितेची निवड केल्या. ऐकूयात तांच्याच आवाजात. देश प्रथम है, इसी भावना का हम तुम सम्मान करें. सभी प्रश्न के हल होंगे जो मिलकर हम मतदान करें. तुम याद रखो कि परिवर्तन का दौर जहाँ भी आया उस समय नागरिक ने मत दे अपना कर्तव्य निभाया. जब जागरूक हो मतदाता तो वही चुनौती लाता. हर एक वोट इस मतगणना में अपना धर्म निभाता. अपने सपनों के भारत का निर्माण अगर करना है तो लोकतंत्र का ध्वज फहरा मतदान तुम्हें करना है. तो लोकतंत्र का ध्वज फहरा मतदान तुम्हें करना है. धन्यवाद. आयकुप्यानो, तुम्ही लेगीत तुमच्यो कविता वा गीत आमच्या व्हॉट्सॲप नंबर 9999031950 हाचेर धाडपाक शकतात. आता वेळ आसा फाटल्या खेप विचारिल्ल्या प्रस्न आनी ताच्या जापेचो. आमचो प्रस्न आशिल्लो, ह्या खिणा मेरेन वट्ट कितले राष्ट्रीय पक्षांक वेंचणूक आयोगा कडल्यान मान्यताय मेळ्ळ्या? आणि हाची योग्य जाप आसा मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पक्षांची संख्या 8. देशभरातल्यान ह्या प्रश्ना खातीर खूब जापो आयल्यो. योग्य जाप दिवपी लोकांतल्यान लकी ड्रॉ वरवीं वेचून काडिल्ल्या भाग्यवंत जैतिवंताचें नांव आसा विश्वजीत पाटोवारी, गांव पूर्ण कामदेव, पोस्ट सानेकुची, नलबारी, आसाम. परबी तुमकां मेळटा भारतीय वेंचणूक आयोगा कडल्यान एक प्रमाणपत्र आणि ल्हानशी भेट. तर आयचो प्रश्न विचारूया. प्रश्न असा की फॉर्म 12D खंयच्यान मेळपाक शकता? प्रश्न परत एकदा ऐकात. फॉर्म 12D खंयच्यान मेळपाक शकता? तुमच्यो जापो सोमार मेरेन आमकां व्हॉट्सॲप नंबरचेर धाडून दियात. नंबर तुमकां खबर आसतलोच, 9999031950. पळयात, आमच्या लोकशायेत पोस्टल बॅलट खूप महत्वाचे आसा. ताकाच लागून ह्या अधिकाराचो वापर करात. तुमचे पोस्टल मत लेगीत एक सर्वसामान्य मता भशेन ह्या लोकशायेक घटमूट करता. हे महत्व समजून घेयात आणि लोकशायेच्या शक्तीक लेगीत. भारती, घड्याळाची टिकटीक आमकां कितें तरी सांगता. तर फुडल्या सप्तकात ह्याच वेळार मेळुयात, ह्याच मिटींग पॉयंट मतदाता जंक्शनचेर परतून एक फावट खूबशी माहिती घेऊन. तो मेरेन आमी तुमचो निरोप घेतात. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार. एकामेकाक मेळटले लोक मेळटले वोट घडटली लोकशायेची सिस्टम
मतदार जोडटले तेन्ना जातले सोबीत नवे कनेक्शन. मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन मतदाता जंक्शन. ही आशिल्ली आयची वळेरी मतदाता जंक्शन. तुम्ही ऐकतात आकाशवाणी पणजी.